आवयचेर आमी आयज कविता शिकया. तुमी पयलीं म्हजे फाटल्यान कविता वाचात आनी मागीर आमी कविता गावपाक शिकया. दनपाराचो भार जाता, शाळा सुट्टा, दारार रावन आवय आमची वाट पळयता. म्हटल्यार दनपार जाता. सकाळीं आमी शाळेक वतात आनी दनपार जातकच आमची शाळा सुट्टा. आमी शाळेंतल्यान केन्ना येतली हाची आवय वाट पळयत आसता. हे पळयात, आवय दारार रावून भुरग्यांची वाट पळयता. शीत कडी आवय करता, रुचीक लागता, म्हणल्यार बरी लागता. परबे दिसा रोस पोळी सुरबूस खावयता. म्हटल्यार हेर दिसांनी आवय सदचे भशेन शीत कडी करता, जे केन्ना केन्ना आमकां खावपाक आवडना. पूण जेन्ना परब आसता, जशी दिवाळी, दसरो, क्रिसमस, ईद, चवथ, होळी अशे जेन्ना परबो येतात तेन्ना मात वेगळें कितें तरी आवय खावपाक करता, गोड गोड करता आनी आमकां खावपाक घालता. पळयात आं, ही शीत कडी आवय सदां करता. आनी ही रोस पोळी, ही पळया अशी करतात रोस पोळी. जेन्ना परब आसता तेन्ना ती आमकां करून खावयता. खेळून जेन्ना येतात आमी, होम पुसता ती, पापी घेवन मोवाळ हात फाटीर ओडटा ती. म्हळ्यार आमी जेन्ना खेळूंक भायर वतात तेन्ना आमकां खूब हूम येता आनी गरमी जाता. जेन्ना आमी घरा येता तेन्ना आवय पळयता की आमी सामकी उमेल्या, म्हणटकच ती बेगीन बेगीन तो हूम पुसता आनी कुशीक घेता, पापी बी घेता आनी आमच्या फाटी वयल्यान मोवाळ हात भोंवडटा. म्हणल्यार आमकां बरें करता आनी आमकां बी बरें दिसता न्ही. पळयात, हुमेता तशें तोंड पळयात आनी अशी मोवाळ हात फाटीर भोंवडटा. जोर आयल्यार वखद दिता, गोडूच लागता. आवय कुशीक काय बरो दोळो लागता. म्हणजे जेन्ना आमी बरी ना जातात, जोर येता वा खोंकली येता वा आनी कितें जाता तेन्ना आवय आमकां वखद दिता. खरें म्हळ्यार तें कोडूच आसता, पूण आमकां जेन्ना तें आवय दिता तें बरे भशेन फुसलावन बी दिल्ले कारणान आमकां तें कशें लागता, गोडूच लागता. आनी जेन्ना आमकां न्हीद येता तेन्ना आवय कुशीक ओडटा आनी आमकां न्हिदयता, है न्ही. तेन्ना आमकां बरी न्हीद लागता. म्हणून म्हटलां की आवय कुशीक बरो दोळो लागता. पळयात, जोर आयल्यार ह्या भुरग्याक वखद घेवपाचें ना, पूण तो आवय कडल्यान म्हूण घेवपाक तयार जाता. हे पळयात बाय, हाका जोर आयला, आवय वखद दिता, मातशें सुद्दां ताच्या तोंडार तें कोडू लागतलें भंय दिसना. पळयात, आनी हे बाय आवय कुशीक न्हिदला पळयात, एकदम सुस्त, बरो दोळो लागला ताचो. शाळे वेळार भेस घालून सोबीत नटयता, देखून आवय कोणाय परस चड आवडटा. बरोबर न्ही भुरग्यांनो. जेन्ना आमी शाळेक वचपाक भायर सरतात तेन्ना सगळी तयारी आमची आवय करता न्ही. न्हाणूंक घालता, आंग पुसता, खावपाक घालता, पावडर लायता न्ही. मागीर आमचो बोटवो भरता आनी कितें करपाचें आसलें आमकां याद करून दिता आनी शाळेन वयता आसतना पापी बी दिता. पळयात, तयारी करता काय ना अशी. हे पळयात, चली शाळेक वचपाक तयार जाला आनी हे बाय बी पळयात, खूश आसा तें.
कित्याक सगळी तयारी कोणें केल्या? आवयन केल्या. आनी आतां ते खंय वतले? शाळेंत वतले. देखून आवय कोणाय परस चड आवडटा. म्हळ्यार कोणाय परस, कोणूय आसूं दी मागीर, आमकां आमची आवयच खूब आवडटा. बरोबर न्ही? तुमकां तुमची आवय खूब आवडटा न्हय? बरें बरें. बरें तर भुरग्यांनो, आतां आमी कविता गावपाक शिकया. आयकात हां. दनपाराचो भार जाता, शाळा सुट्टा, दारार रावन आवय आमची वाट पळयता. शीत कडी आवय करता, रुचीक लागता, परबे दिसा रोस पोळी सुरबूस खावयता. खेळून जेन्ना येतात आमी होऊन पुसता ती, पापी घेवन म्होवाळ हात फाटीर ओडटा ती. जोर आयल्यार वखद दिता गोडूस लागता, आवय कुशीक काय बरो दोळो लागता. शाळे वेळार भेस घालून सोबीत नटयता, देखून आवय कोणाय परस चड आवडटा. देखून आवय कोणाय परस चड आवडटा. बरें तर भुरग्यांनो, कविता परतून परतून आयकात, गावपाक शिकात आनी आवयक म्हणून दाखयात. एक पापी बी दियात. बरें तर भुरग्यांनो, देव बरें करूं.